मन जाती जीवदाळी वा आम्ही मनीस वेळा काळा प्रमाणे बदलता रूपांतर जाता नवे साव आपणायता जर तर रूपांतर ना बदलावण ना थंयसर जीव ना म्हणीत वा वाडवळ ना म्हणीत. भावा भयणीनो, आमचे बोवर्याच्यो सर जिव्य वस्तू जावं पुरो रूख झाडां मन जाती जीवदाळी वा आम्ही मनीस वेळा काळा प्रमाणे बदलता रूपांतर जाता नवे साव आपणायता. जर तर रूपांतर ना बदलावण ना थंयसर जीव ना म्हणीत वा वाडवळ ना म्हणीत. त्या देखून रूपांतरपण बदलावण नवे साव हर एका जिवीचें लक्षण जावन आसा. आणि हे रूपांतर वा बदलावण दोन रितीची म्हणीत. एक बायली रूपांतर वा बायले बदलावण आणि दुसरे अंतरीक आत्मीक रूपांतर वा बदलावण. बायली बदलावण आमी पळोवन जाणाव. आमचे जर तर तुमी घरा वचून तुमचे फोटो पळयात कशे दिसतात म्हणून. ल्हान भुरगीं आसतना कशें आसल्यात, खाजर जातना कशें आसलात आनी आतां कशें आसात म्हणून. म्हजी फोटो पळोवन हांवें थोडे फावटी आसचें आसा. व्हड मेळटा म्हणसर अशें कोक्कारे बारीक आसलो, आतां घट्ट मट्ट जाला. म्हणजे आमी जायती बदलावण बायल्यान आपणायल्या. बाळपणांत तावन आमी भुरग्यापणा पावल्या, भुरग्यापणांत तावन तरणाटपणा पावल्या आनी तरणाटपणांत तावन ह्या प्रायेक वा जंत्या प्रायेक आमी पावल्या. बारीक आसल्या आमी मोठे जाल्या, मोठवी ल्हान आसल्या आमी व्हड जाल्या. त्या बराबर भोवशा थोडी दुबळी आसली ग्रेस्त जाल्यांत आनी ग्रेस्त आसली थोडी दुबळी जाल्यां जावं की पुरो. भलायकेवंत आसली ती भलायकी थोड्यांनी बिगडली आसतली आनी थोड्यांची बिगडलेली भलायकी फाटी आयिल्ली आसतली. अशें बैले रूपांतर बदलावण आमकां ती दिसता, एकामेका ती दिसता. आनी आमचे भितर कितली बैलान कितली रूपांतर बदलावण जाल्या आमी जाणाव. पूण फकत बायली बदलावण बैले रूपांतर जाल्यार पावना. कित्याक आमी फकत कूड न्ही, कुडी बराबर आमी आमकां ते आत्म आसा, आत्मीक मनीस आमी जावन आसा. त्या देखून कशें आमी बायल्यान बदलावण रूपांतर आपणाय लागीं त्याच भाशेन वा ताच्या की चड मापान आत्मीक अंतरीक बदलावण रूपांतर आमी आपणावंक जावन ना तर जिविताक आमच्या मोल ना. आनी त्या देखून आयची परब आयचे देवाचें उतर आमकां जागयता. जेजूचें रूपांतर आमकां जण एकल्याक रूपांतर जावंक, नवे मनीस जावंक, नवे साव आपणावंक आपणे दिता. न्हयस बैले रुपांतरा बराबर बैले बदलावणे बराबर आमचे आत्मीक अंतरीक रूपांतर जावन एक दीस जेजूच्या त्या महिमेंत, जेजूच्या त्या वैभवांत आमी वांटो घेवंक, आमी एक जावंक आमकां आपण ह्या फेस्ता मुखांतर. जेजू आपल्या शिसां बराबर 3 वर्सां जियेलो आनी सडावतू भोवशा शिसांक ताचे फकत बायली वळख मेळिल्ली, अंतरीक आत्मीक न्ही. बायल्यान तांकां तो कितें जावन आसलो, एक नजरेंतलो 30 वर्सांचो तरणाटो. मागीर कितें, एका सुतारेचो पूत, झुजे आनी मोरयेचो पूत एक सुतारी कामांत. ताचे बराबर भोवशा बायलांनी तांणी जेजून केल्ली जायती विजमेतां पळयल्यात आसतलीं. पिडेस्तांक गूण करचें, पातक्यांक बोगसूंचें, थंयसर नेणाऱ्यांक शिकोवचें आनी थंयसर अजापां करचीं. अशें बायल्यान देखीन जेजूची वळख तांकां आसली म्हणीत. पूण अंतरीक जेजून जाय की कोण म्हणून तांकां वळख नासली. आनी त्या देखून तांणी
जेजूक बायल्यान पळोवन ताची अजपा पळोवन ताचें शिकोण पळोवन जायती वाऱ्यार तांणी रावळ्यार बांदली. हो आमचो राय जातलो, आमकां व्हडल्या पदवेर बसयतलो, आमकां सुटको हाडटलो, असली बांदपा तांणी बांदली, वाऱ्यार रावळ्यार बांदली. आनी हें समजल्लो जेजू तांकां आपणाची खरी वळख दिवंक प्रयत्न करता. थंयसर तो तांकां सांगता आपणें जेरुजालेमाक वचूंक जाय, थंयसर आपणें कस वचूंक जाय, आपणाक जरबान मारतले, कुर्सार मारतले, आपूण मरतलो आनी त्या उपरांत जिवन जातलो. हें आयकल्ले शीस एका रितीन बेजार पावतात, निराश पावतात. आनी हें पळयल्लो जेजू तांकां त्या निराशेतून भायर हाडूंक प्रयत्न करता. आनी तांच्या पैकी 12 जाणां पैकी तेगांक आपणा सरशी घेवन थाबोर दोंगराक तो येता आनी थंयसर आपणाची खरी वळख तांकां दिता. त्या खिणा भितरल्या रुपांतराच्या गणिता मुखांतर आपणाचो वैभव कितें, आपणाची महिमा कितें म्हणलें थंयसर तो दाखोवन दिता. आनी शिस अजाप पावता तें पळोवन. आनी पेद्रू थंयसर सांगता सोम्या आमी हांगाच रावचें कितलें बरें, कित्याक तसली ती महिमा वैभव तांणी तांच्या दोळ्यांनी पळयल्लो. भाव भयणीनो, जेजूचो तो वैभव महिमा तुजो आनी म्हजो जातलो एक दीस. आनी आमच्या जिविताचो शेवट तो तस्सो जावन आसा. जेजूच्या कशें जिवंतपणांत आमी बगीदार जातले हांगी, तशें ताच्या वैभवांत महिमेंत आमी जण एकली बगीदार वांटेली जातली हांव. आनी आयची परब तेंच आमकां जागयता. आनी ती महिमा तो वैभव आमी आपणावंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय ताका जावाबी आयच्या वचपांत वांजेलांत आमकां आयकता. थंयसर बाप म्हणटा हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवला, तुमी ताका आयका. तर जेजूच्या वैभवांत महिमेंत आमी वांटो घेवंक जाय तर आमी बापाची देवाची मोगाची भुरगीं जावंक जाय. मोगाचो पूत, मोगाचे दू, ताका सदांच मानवली जावंक जाय ह्या संवसारांत जियेतना आमी. आनी तशें जावंक जाय तर आमी दिसपडट्या जिवितांत जेजूक आयकोंक जाय. बरें सोंपें पळय गे न्ही. दिसपडटे आमी ह्या संवसारांत आसतना देवाच्या मोगाची आनी सांगता आस जेजू भाशेन कशें देव जेजू देवाक मोगाचो ताका मानवलो जावन जियेलो गी, तशें आमी जण एकल्यांनी देवाच्या मोगाची आनी ताका मानवली जावन चलोवंक जाय. तें जावंक जाय तर तशें जावंक जाय तर आमी दिसपडट्या जिवितांत कोणाक आयकोंक जाय? जेजूक आयकोंक जाय. म्हणजे जेजूचें जिवीत आमचें करूंक जाय. जिवीत एक मोगाचें, जिवीत बोगसाणेचें, जिवीत मागण्याचें, जिवीत उपादेश पाळचें, तें जेजू शिकयता. एकामेकाच्या गरजांक पावात, एकामेकाक बक्षियात, एकामेकाक आदार दियात, एकामेका खातीर मागात. आनी अशें जायतें जेजून आमकां शिकयलें आसा. त्या देखून दिसपडटे जर तर जेजूच्या उतरांक आमी कान दिता हांव, वैभवांत महिमेंत बगीदार जातले हांव. तितलेंच न्ही, जेजू रुपांतर जालो मात न्ही, ताणें हेरांक रुपांतर केलें, हेरांक नवें जिवीत दिलें. आनी हो संदेश आज आमकां म्हजो आनी तुजो जावंक जाय. आमी रुपांतर जाल्या पावना, आमी कितले अंतरीक रुपांतर जाल्या आमी जण एकले जाणां आत्मीक रितीन वाडल्या ओंगी ना. त्या देखून थंयसर आमकां आपण आत्मीक रितीन वाडोवंक, रुपांतर जावंक आनी आमी रुपांतर जावन हेरांक रुपांतर करूंक आसा. जेजून आपण ते आयल्या सगळ्यांकी नवें जिवीत दिलें, रुपांतर केलें, नवें मनीस केलें. फात्यांक ताणें बक्षिल्लें, थंयसर बक्षाणें घेवन संतोशान ते फाटी गेले नवें मनीस जावन. नेणाऱ्यांक तो शिकोवंक लागलो आनी जाणवायक घेवन ते रुपांतर जावन फाटीं गेले. भुकेल्यांक थंयसर ताणें ददोशी वाडलें आत्मीक रितीनी, तशेंच तांच्या कुडीक जाय आसलें खाण थंयसर ताणें फाव केलें. अशें विविध रितीन जेजून आपणा थंय आयिल्ल्यांक रुपांतर करून धाडलें. जें कोण जेजू थंय बावडताना आयिल्लीं, खंयची ती गरज जावं, पिडा जावं आनी कितें जावं, आशिर्वादीत जावन नवीं मनशां जावन संतोशान फाटीं गेलीं. आनी आमकां ह्या जापोणें आमी रुपांतर जावंक जेजू मुखांतर ताच्या उतरा प्रमाणें जियोवन आनी आमी एकामेकाक रुपांतर करूंक जाय, एकामेकाक रुपांतर करची हातेर जावंक जाय. आनी हें रुपांतरपण आमच्याच कुटुंबांत आमी सुरू करूंक जाय. आमच्याच घरांत आमी आमच्या भाव भयणीक, गोवान बायलेक, बायलेन गोवाक, आवय बापायनी भुरग्यांक,
आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत हे रुपांतर आमी हाडूंक जाय. त्या देखून पयल्यान आमी रुपांतर जावया, आमी नवी मनशां जावया, आमी मोगाची मागण्याची मनशां जावया. आनी जेन्ना आमी तशें जाता खंडीत जावन आमचो बोवारी नवो जातलो, रुपांतर जातलो. त्या देखून मोगळ भाव भयणीनो, ह्या दिशेन आमी कार्याक देवया, हर आमचे प्रयत्न करया देवाच्या मोगाची सांगातास ताका मानता तसली जावंक हर प्रयत्न करया. आनी आमी रुपांतर जावन जेजूच्या वैभवांत महिमेंत भागीदार जावन एक दीस हेरांकी ह्या दिशेन आदार दिवंक प्रयत्न करया. आनी तोच जेजू रुपांतर जाल्लो तुका आनी म्हाका ही मजत फावो करूं. आमेन.